एजराच्या पुस्तकांतले वाचप. जुदेवांचो राज्यपाल आनी तांचे मालगाडे देवाच्या मंदिराचे पुनर्निर्माण ताच्या आदल्याच जाग्यार करूं. त्या भायर तुमी जुदेवांच्या मालगाड्यांक कशी कुमक करूंक जाय म्हणले विशीं हांव ही राजाज्ञा दितां. सगळो खर्च रायाचे संपत्तेंतलो म्हणजे युफ्राटीस न्हंयचे अस्तंतेच्या प्रदेशांत जमो केल्ल्या सुंकांतलो काडून ह्या मनशांक कळव करिनासतना दिवंक जाय. आपले नांव थंय प्रतिश्ठीत केल्लो देव हो आदेश बदलूंक आनी जेरुजालेमांतल्या मंदिराचो नाश करूंक प्रयत्न करतल्या हर एक रायाचे वा लोकाचे निसंतान करूं. हांवें दारियुसान ही राजाज्ञा दिल्या. ती आसा तशी पाळूंक जाय. जुदेवांच्या मालगाड्यांनी आपल्या बांदपाच्या कामांत बरी प्रगती केली. हागाय आनी इद्दोचो पूत झेकारिया ह्या प्रवाद्यांनी तांकां प्रेरण दिलें. इस्रायेलाच्या देवाच्या आदेशा प्रमाणे आनी सिरूस, दारियुस आनी पर्सियाचो राय आर्ताजेर्केस हांचे आज्ञे प्रमाणे तांणी बांदप पूर्ण केलें. आदार म्हयन्याच्या 3ऱ्या दिसा दारियुस रायाचे राजवटकेच्या 6व्या वर्सा हे मंदिर पूर्ण केलें. इस्रायेलीतांनी, याजकांनी, लेवीतांनी आनी स्वदेशाक परतल्ल्या इतर निर्वासितांनी ह्या देवाच्या मंदिराचे समर्पण आनंदान संभ्रमलें. देवाच्या मंदिराच्या समर्पणा खातीर तांणी 100 बैल, 200 बोकरे आनी 400 शेळयो भेटयल्यो आनी सगळ्या इस्रायेला पासत इस्रायेलाच्या कुळयांचे संख्ये प्रमाणे 12 बोकडे पातका बलये रुपान भेटयले. शेवटी मोइसेच्या पुस्तकांत बरोवन घाल्ले प्रमाणे जेरुजालेमांत देवाचे सेवे खातीर तांतांच्या वर्गांनी आनी लेवीतांक तांतांच्या विभागांनी नेमले. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा स्वदेशाक परतल्ल्या निर्वासितांनी पास्काची परब संभ्रमली. याजकांनी आनी लेवीतांनी आपणाकच शुद्ध केल्लें. ते सगळे निर्मळ जाल्ले. लेवीतांनी स्वदेशाक परतल्ल्या निर्वासिता पासत आपल्या भावा याजका पासत आनी आपणा पासत पास्का शेळी मारली. देवाचे उतार हे. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजूची आवय आनी ताचे भाव जेजूक मेळूंक म्हूण आयलीं. पूण लोकांचे केटी निमती तांकां ताचे सर्शेन वचूंक जालें ना. देखून तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत तुका पळोवंक अपेक्षितात म्हणून कोण एकल्यान ताका सांगलें. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, जी कोण देवाचे उतार आयकून ते परी करतात तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. देवाचे उतार हे.